उगान आयल्या एका मौनान कलत्या काळजान सर्व आमी जमल्या करून स्तुती हेसून कीर्ती आज आमी गायता देव तू आमचो रत्नावरतो तुका आमी मानता जय तुका मोगाळ बापा जय तुका देवा पुता जय तुका पवित्रात्म्या जय तुका त्रिएक देवा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन। आमच्या स्वामी येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो। क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा किर्तनकाराच्या ह्या उतरा मुखान आयची देवस्तुती आमी नितीवंतपणाची जिवीत जियोवचे मुखान एक नवे काळीज आनी नवो आत्मो जोडून घेवंक आपोवणें दिता एकल्याक बरें करूंकी साध्य आसा तशेंच वायट करूंकी साध्य आसा हें हरेकल्याच्या विंचवणेक पुराक जावन जिवितांत दिसून येता पूण देवाक लागशिल्लो एक नितीवंत मनीस आनी ताका मानवनचे एक नितळ काळीज तेंच देव आमचे थंय रसून दी म्हूण ह्या मिसा वेळार आमी मागया। देवानी पेल्या विरोध आदारलेल्या पत्कां खातीर सुमेलकचें बोक्सेने मागून सांगता म्हणया हांव पत्की सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो सुमणे उसरून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट धरून आनी बरें सांडून म्हजो अपराध म्हजो बोड अपराध ह्या पासून घेवन सदांच संस्कार म्हणये सगळ्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थना मागता सरपदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन। सोमिया काकृत कर सोमिया काकृत कर क्रिस्ता काकृत कर क्रिस्ता काकृत कर सोमिया काकृत कर सोमिया काकृत कर। प्रार्थुया जे कोणी तांचे ते सवा ह्या मिसाक भेटयल्यात तांचे पासत तशेंच आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत ह्या वेळार मागया। सर्वेस्परा देवा भोव भगिवंत अंकार मरयेक आमी ह्याच भक्तीन वंदिता जशी तिका तुवें कृपेन भरली तशी आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस अदीक कृपेन भर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवे पवित्रात्म्याच्या एकपणान जीत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना एजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्पराचे उतर म्हाका पावलें बापयनी आंबोड दाखो केल्यो आनी भुरग्यांचे दांत आमशेले ही म्हणणी तुमी इस्रायलाच्या देशांत परत परत कित्याक सांगतात म्हज्या जिवाचो सापूत उलयता तो सर्वेस्पर देव इस्रायलान तुमचे मदल्या कोणेंच ही म्हणणी आनी केदींच वापरची न्हय पळया सगळे जीव म्हजे
बापयचो जीव आनी पुताचो जीव दोनी म्हजेच जो पाता करता तो मरतालो. चिंतया एक नितीवंत मनीस आसा. तो कायदे पाळता आनी न्यायनितीन चलता. तो दोंगराचेर जिविना वा इस्रायलाच्या घराण्याच्या देवमुर्तींक आपले दोळे उबारिना. प्रद्वर करिना वा मासीक स्राव जाल्ले स्त्रियेशी वसना. कोणाचेरच जुलूम करिना. रिणकऱ्यान आडाव दवरलेली वस्त पाटी दिता. कोणाचेच सोरून काडिना. भुकेल्याक जेवंक खावंक दिता. विणग्याक न्हेसूंक वस्त्रां दिता. लाभा खातीर रीण दिना वा वाड घेना. अन्यायातावन आपलो हात पयस दवरता. दोन पक्षां मदें सारकी नीत करून दिता. म्हज्या कायद्या प्रमाणे चलता आनी सत्रायेन म्हज्यो अजना पालता. असलो मनीस नितीवंत आनी तो खरेंच जियेतलो. उलयता तो सर्वेस्पोर देव. पूण चिंतया ताका एक जुलूम करपी आनी रगत वारोवपी पूत जल्माता. आनी वो पूत हांचे पैकी खंयच्योय एक अपराध करता. ताणें ह्यो सगल्यो कांटोलेच्यो करण्यो केल्या देखून तो खरेंच मरतलो. ताच्या मरणाक तोच कारण. देखून इस्रायलाच्या घराण्या हर एक मनशाचे साली प्रमाणे हांव ताची नीत करतलो. उलयता तो सर्वेस्पोर. जिणी बदला तुमच्या सगळ्या पथकांक पाठ करा. ना तर कोटेपण तुमच्या नासाचें कारण जातलें. तुमी म्हजे विरोध केल्ले सगळे आपात काडून उडया आनी तुमचे पासत एक नवे काळीज आनी नवो आत्मो जोडून घेया. इस्रायलाच्या घराण्या तुमी मरूंक कित्याक सोदतात? कोणाच्याच मरणाक म्हाका संतोश भोगना. उलयता तो सर्वेस्पोर. तर चिनी बदला आनी जियेया. देवाचे उतर ये. देवाचे उपकार. एक नितळ काळीज म्हाका रचून दी देवा. एक नितळ काळीज म्हाका रचून दी देवा. काकुळदारा देवा म्हजी काकुळत कर. भोव काणवल्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. दू तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कथांतलो. नितळ कर म्हाका म्हज्या पथकाच्या चिखलांतलो. एक नितळ काळीज म्हाका रचून दी देवा. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेता. म्हजे पाताक सदांच म्हजे मुखार दवरता. तेदवा पापयांक तुजो वांटो हांव दाखयतलो देवा. आनी पतकी तुजेशी परतून येतले सैबा. एक नितळ काळीज म्हाका रचून दी देवा. तुका यज्ञ बलिदानांनी समाधान ना असल्यार हांव त्यो भेटयतो. ओम बलयो ओपून दिल्यारी तुका नाका. देवाक मानवता ते बलिदान जावन आसा एक कळते काळीज. वय दुखेस्त आनी कळते काळीज सर्वेस्पोरा तूं तिरस्कार करचो नाय. एक नितळ काळीज म्हाका रचून दी देवा. Alleluia, 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 alleluia. सदैव तूं बापा सर्गा संसाराच्या दुनिया. कित्याक सर्गींच्या राजाचे गूट ल्हानांक तुवें उगाडल्याय. Alleluia, 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 alleluia. सोमी तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. महिमा तुका येसुया. ल्हान भुरग्यांचेर हात दवरून मागचे खातीर लोकांन तांकां जेजू सरशी हाडली. शिसांनी तांकां हाडलेल्यांक बेस्टायलें. तवळ जेजू तांकां म्हणालो, ल्हान भुरग्यांक म्हजे सरशी येवंक सोडा. तांकां आडाय नाकात. कित्याक सर्गींचें राज्य तसल्यांचेंच सई. उपरांत तांचेर हात दवरून तो थंयसो फुडें गेलो. देवाचे उतर. वखणी तुका क्रिस्त. भवनो आनी भयणीनो, एक नितळ काळीज म्हाका रचून दी देवा.
एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा. कीर्तनाच्या श्लोकांत आटापलेलें ह्या पुरबायेचें मागणें. केन्ना आमी आमची सूख वळखून घेता वा कुमसराक वेता वा न्हिदोंगेच्या पयलें अंतस्करणाची झडती करता वा सकाळीं उठतच आमचें वैयक्तीक मागणें करता त्या वेळार मागयेत जाल्लें आपुरबायेचें कीर्तन. कीर्तन 50. आतां एक नितळ काळीज म्हाका देवान रोसून दिवची गरज कितें आसा? खंयच्या सकट संगतींनी आमचें काळीज मेळ्ळें जालां? जवाब आयच्या वाचपांनीच आसा. एझेकिएल प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप आयच्या दिसांनी आमी पयल्या वाचपांत नियाळते आसा. आनी हांगासर एझेकिएल प्रवादे मुखांत्र देव इस्रायल पोरचेंतय आसली सूख समजुनी सारकी करच्याक प्रयत्न करता. कसली सूख शिकोवन वा समजुनी तांचे थंय आसली. इस्रायल गांवांत एक सांगणी अशी आसली, बापायनी आंबोट दाखो केल्यो आनी भुरग्यांचे दांत आमटेले. बापायनी आंबोट दाखो केल्यो आनी भुरग्यांचे दांत आमटेले. अर्थ कितें? म्हळ्यार आवय बापायनी वा वडिलांनी केल्ल्या पातकाची शिक्षा भुरगीं सोंसते आसात. ही न्हय मात्र त्या काळाची समजुनी वा उतर आजुनी आमचे मदें अशें चिंतचे आमी जायते आसा. जेजूच्या कालारी आसले, कुर्डो थंयसर आसलो आनी हेर विचारतात हें कित्याक ताका अशें जालें? ताच्या आवय बापायच्या पातका वरवीं गे. आनी आमी तशेंच सवालां विचारता. पूण देव आज एझेकिएल प्रवादे मुखांत्र स्पश्ट करता की हर एकलो ताच्या पातकाक जबाबदार. आमी आदां भशेन सांगूंक जायना की ताणें म्हाका नाडलें आनी हे बरी आमी सांगूंक जायना की हाणें म्हाका दिलें वा ताणें म्हाका पातकाक ओडलें. केन्ना आमची जाणवाय आनी स्वतंत्रताय वापरन फ्रीडम एंड विल केन्ना आमी सूख आदारता तेन्ना आमी हर एकले आमच्या आमच्या पातकाक सुखीदार जाता. आमी कोणाकी बोट दुखूंक जायना ताणें तशें केलें, हाणें अशें ओडलें म्हणून. त्या देखून आमच्या आमच्या पातकांक आमी सुखीदार जाता आनी त्या प्रमाणे आमी देवतावन बेसांव वा देवतावन पयस वेता. एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा. जर आमी आमच्या पातकाक हेराक कारण करन आमी भाग्यवन म्हणून लेखता जाल्यार तसल्या सूख चिंतपातावन एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा. आयच्या वांजलाक आमी येवया. थंयसर आवय बापायनी भुरग्यांक जेजू सरशी हाडलें. हांगाय जायतीं आवय बापाय तांच्या भुरग्यांक घेवन येतात वांजेल रजार करचे खातीर. बारीक सापूरबाईचे दोस्तोर आवय बापायनी भुरग्यांक जेजू सरशी हाडचें. आतां हांगासर हाडिल्ल्या वेळार जेजूचे शीस तांकां आडायतात. भोवशा जेजू कांय त्या दिसा बिजी आसलो कोणा शिकोवन दिवच्यांत, आजाप करच्यांत, लोकांच्या गरजांक पावच्याक आनी ताका कांय इल्लो विशय जाय आसलो कोणा. आनी जेजू अशें विशय घेवन आसतना
ही आवय बापूय तांच्या भुरग्यांक जेजू सरशी हाडटात आनी हाडिल्ल्या वेळार शीस तांकां बेस्टायतात वा तांकां पाटीं घरा धाडटात. तसल्या संदर्भार जेजू म्हणटा ना ती म्हजे सरशी येवं दीत आनी उपरांत तो सर्गीच्या राजा विशयी शिकोवन दिता. आतां हांगा आमी कितें शिकजे पळया जेजू ताच्या गरजेच्या की हेरांची गरज मानून घेता. जर ताका विशेवाची गरज आसत जाल्यार तो विशेव कोणशाक लोडटा आनी आवय बापूयची गरज कितें भुरग्यांची गरज कितें ताका महत्व दिता. हांगा मात्र न्हय, बायबलाच्या दुसऱ्या कडेन आमी पळयलें जाल्यार जेजू ताचें सूख लेखी नासतना हेरांच्या गरजांक पावता. एक पटी अशें आसा जेजू पेल्या तडेक गेल्लो आनी तो थंयसर पावच्या पयलें शीस लोक येदळूच पावल्लो आनी एक सुरे सुवातेक या म्हण ताणें शिसांक म्हणलें. एक सुरी सुवात कंडी जावन मागण्याक आनी विशेवाक, पूण थंयसर येता आसतना लोक येदळूच आसलो. तेन्ना जें कितें जेजूचें ओरिजिनल प्लॅन आसलें तें कोणशाक दवरन तो तांकां आपडटा, गूण करता, शिकयता. म्हळ्यार थंयसर आमकां कळीत जाता जेजू कशें ताचो स्वार्थ कोणशाक दवरता आनी हेरांच्या गरजांक पावता. जर आमी आमच्या स्वार्था खातीर जियेल्या जाल्यार तसल्या स्वार्थांतून एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दी देवा. आखरेक हांगासर आवय बापूय कितें करतात, तांच्या भुरग्यांक जेजू सरशी हाडटात. कित्याक जेजू जावन आसा सोर्व बरो आनी बेसांवाचें भंडार. आनी आवय बापूय तावन आमी शिकजे जाल्लें लिसांव हेरांक जेजू सरशी हाडूंक. जर म्हजें उतर, जर म्हजी चिंतना, जर म्हजें नडतें, जर म्हजी जिणये रीत हेरांक जेजू थंय हाडूंक वा हेरांक जेजू थंय आकर्शीत करूंक सकना तर वा तांणी जेजू थंय येवचें थंय हांवें एक अडकळ जाल्यार तसल्या करनेतावन, तसल्या चिंतपातावन, तसल्या जिणये रितीतावन म्हाका एक नितळ काळीज रोसून दी देवा. आमेन. Tyle ujavaj nacie, będzie tam Papa Tuka. Czyny, kikole amcze, opundi tam astuka. Servis poraz rozstylus nara, będzie tam Kastruka. Servis poradenia tatara, tăin opun geamka. बोन निबडिनो आमी बेटोंचे हें बलिदान सर्पद्वेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या बलिदान आपल्या मनाकानी महिमेक आमच्या पवित्र सर्वेस्वर मनन घे. सर्गींच्या बापा, तुजे पुताचे आवयक आईच्या दिसा केरीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोषान आमी एकठांय जाल्या. ह्या पासून ही देणी आमी तुका भक्तीन समर्पिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता. ताचे वरवीं आमी सायबीण मायेचे विनवणेन तुज्या दैवीक जिवान दिसान दीस अदीक आमी बरो म्हूण तुज्या पुता बरो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैशारी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पोद्वेदारा आनी ससनाच्या देवा, सर्व कडेनी सर्व थंय आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. कार्मेल सायबिणीक आज आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणता, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगडता
आपल्या अंकारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्रत्मेचे कृपेन तुझ्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सस्नीक प्रकाश तिने संवसाराक फंकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सुमी ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाकणटात तांचे संगती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती करता Povit, 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 दळबाराचो सर्वेस्वर तूं सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान ऊन सर्गी तुका जय जय सर्वेस्वराचे नवी येता ताका जय ऊन सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरूंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची तेच पुरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Bavarta so good pergatuya Somya Jesu tuje maram ame samaramta tuje punar जीवन पौन ame परगडता तुझ्या येण्या सुम्या जेजू आम्ही अत्रेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केनी देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतिल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा अख्खे प्रितेमीचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापा पिटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकीय वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय जीवन पनसभर वसू दवरून मेल्यांत ती आमच्या भावा भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हणून मागता हांव अंकवार म्हणजे देवाची मे संगती बघेवन झुजे दिसो पती बघेवन धर्मदूता आनी सर्व कडेन तुका मानवाले आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना जेजून शिकयले मागणे सांगता भक्तीपणान मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी नेमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पतकां बगोस आनी आमकां तळणेंत पडोवंक दिनाका
वाईटांतलें आमकां निवाळ सर्वेस परासर वाईटांतलीं आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सरपातक्यांतली सुटय आनी सर्व आकतांतले वाटय सुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर देवाचे शिले संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळीच्या जेवणाक आपोणे लाभलेली सुभागी सम्या तूं म्हजे बदलूनचे बाग म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन ये म्हज्या काळजांत स्वागत करता तुज्या येण्याक राखून रावता वेगिये म्हूण लालेवन म्हाका येतू सोम्या परता तुजे घरी येवन पावला काळसा धरून गाडून रावला रास्तू करया बिडरा निवास कर मोच्या घरा निवास कर मोच्या घरा ये मोच्या काळजांत स्वागत करता तुज्या येण्याक राखून रावता ये वेगिये म्हूण लालेवन म्हाका येतू सोम्या परता एक नितळ काळीज म्हाका रुसून दी देवा एक नितळ काळीज म्हाका रुसून दी देवा प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा भगवंत ओंकार मोरयेचो उगडास करून सर्गीचें जिवीत दितल्या जेवणात आमी वांटो घेतला तेच ओंकारमयेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या संगाता ससनाच्या जेवणात वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी कालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर बोधवेदार देव
बाप आणि पूत आणि पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद केलो वसून या क्रिस्तच्या शांतीन आणि मोगान तुमकां धडता देवाचे वडकार कार्मेल सायबिनीचे नव्यान ए भगवंती देवाचे माये आमी तुका कार्मेल माय आणि राणी म्हूण वाखाणतां आपणा गस्चारांदसी म्हूण लेखल्या तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन वेंचली जेजून तुज्या पुतान कुसार मुखारतना आमची आवय जावन तुका दिली कार्मेल गुडयार मठवर्षांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हूण मानून घेतली घरच्या एकांका वेळार तांणी तुका उलो मारलो आनी तूं तांकां पावले आतां तुका तुज्या भुरग्यांचो स्वास आमल्या दळपातयेन आनी तीर भरवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो गरजो तुजे मरीफात जेजू मुखार दवरता सर आमची ते सवा मुरयेमाया मुखान जेजूक समर्पण दिवया प्रार्थया उगडास कर ई भू दयाळी आमकारी मरये तुज्या आसऱ्याक दवरलो तुजो आदार मागलो तुजी मध्यस्थी सोदलो कोण पुनीत कोमोक मरनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना हे पातयेन देर खाणगेल तुजे कडेन येता हे आमकारीचे आमकारी म्हजी माये तुजे कडेन येता पातकी आनी कंतीश तुजे मुखार रावता मनीस जाल्ल्या देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका पूण तुजे कळतीन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागता ते म्हाका दी आमेन आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पत्कां बगोस नेमकान तळणेंत पडूंक दिनाका वायटांतले आमकां निवाळ नमान मरे कृपेन बरले समजुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जी कशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आमकां पापीं खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन कार्मेलाची सुंदर राणीये आमकां पासून विनंती कर नमान मरे कृपेन बरले समजुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जी कशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आमकां पापीं खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन कार्मेलाची सुंदर राणीये आमकां पासून विनंती कर नमान मरे कृपेन बरले समजुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ जी कशीचे जेजू भगवंती मरिये देवाची माये आमकां पापीं खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन कार्मेलाची सुंदर राणीये आमकां पासून विनंती कर महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तशी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन अर्घ मागणे ए भगवंती मरिये कार्मेल राणीये आमची आवय तूं जावन आसता तुवें आमचे खातीर मागून धाडिल्ल्या सर उपकारांक अर्घां दिता व्हडा पातयेन तुजे बेंतेन घाल्ल्या सर्वां कश्टान वारांतले वायट विघ्नांतले तुवें राखल्या देखून आनी आमच्या सर गरजांनी तूं आमकां एक आवय कशी आदार दिवन आयल्या देखून तुका आमी दिनवा आसता एक घडये आमी तुजे दसले मोगाचे सेवेचे आनी मागण्याचे जिवेचे येवंक प्रयत्न करतले हांव अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावून सर्गींच्या सुखाक आमकां फावो करूंक मागता हांव तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या चित्रबळकाचे कृपे वरवीं आमेन बेसांव मागून घेवया भगवंत अंकार मुरयेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सोडवण केली तूच तुमकां आपल्या देण्यांनी बरोवंक अंकार मुरये उदेशी जिविताच्या रसनाराक तुमी घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपान बाळगून दवरूं पवित्रत्मेच्या आनंदान तुमची काळजां भरूं आनी आमच्या अंकारमयेचे मजतीन सस्नाच्या संतोषाक आमी सगळीं पावूं आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्रत्मेचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवें सदांच आसो आमेन नमो नमो मोरगे मोगाळ आमचे शिकाये मान तुका होगळप तुका हसून गायता तुका माया मा सर्वांची माय मोगाळ भुरग्याची आयक तूं मागणी आमची दीस
Iskalka kultici Namo Namo Murgi Mugalam Cheshikaye Mantuka Oglatuka Asun Gaitautuka Mogarpata Sove Amkamria Shivadi Amka Megindus Cirve, Rarokam Chadeva Amcha Svanantle, Papa Chibuta Chene Poidat Mechnavia.